वेदात्म्याचो एकवट तुमचे सवे हे आसू. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसाचो विशय बापाची खुशी करतात ती प्रमाणीकपण आनी विस्वाशीपण वेंगयतात. हो सेवा दोन आमकां जेजूची देख आपणावन प्रमाणीकपणाचे आनी विस्वाशीपणाचे जिवीत जिवंक उत्तेजन दिता. जेजून आख्या आपल्या जिवितान बापाची खुशी केली. खुर्सार मरोपर्यंत बापाक तो विस्वाशी रावलो. आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालून तें ताका मानवता तसलें करूंक आयच्या मिसा बलिदानान आमकां कृपा आनी बोल मागुया. भाव भयणांनो, आयच्या मिसाची मांडावळ करतात डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी हाची वांगडी. ही संस्था CCBI म्हूण आसा, बिस्पांची आमच्या भारतांतल्या समुदाय आसा तांचे खाल वावर करता आनी पर्यावरणाची राखण करूंक ही समिती प्रयत्न करता. फादर बॉलमॅक्स आनी कांय पाद्री आनी दुसरी भावां भयणां आसात आनी ल्हव वेगवेगळ्या गांवांनी वचून व गांवांनी भितर सरून पर्यावरणाची राखण करूंक प्रयत्न करतात. ह्या वावराचेर ह्या मिसांत आमी आशिर्वाद मागुया आनी आमचे सगळ्यां भितर पर्यावरण राखूंक, आमच्या स्वयंबाचो मोग करूंक, आमचे भितर उर्बा वाडोवंक ह्या मिसांत आमी खेरीत भाशेन मागुया. आनी केन्ना केन्नाय आमचें दिसपटें जिवीत जियेता आसतना देवाची खुशी पाळूंक, ताच्या उतराचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमी घडये चुकल्या आसतलीं. घडये केन्ना केन्नाय पर्यावरणा सवे आमी दुर्लक्ष केलां आसतलें. ह्या आनी हेर आमच्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपतवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता, मनांत चिंतून तोळान सारून वायट दारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासो तोपा घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर. क्रिस्ता काकळूत कोर, क्रिस्ता काकळूत कोर, क्रिस्ता काकळूत कोर, क्रिस्ता काकळूत कोर. सोम्या काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोखाळा बापा, आमच्या आदाराक येवन तुजें बळ दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडावन दवरलोलीं ती तुज्या मोगाची देणी आमकां वेगीं मेळोशी कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतान हें गीत गायतलीं. किल्ल्या वरी आमकां एक शार आसा. आमची राखण करूंक दुरीग आनी कोट सर्वेस्परान बांदल्यात. दारवंटे उगडात,
प्रमाणीक आनी विस्वाशी राष्ट्राक भितर सरूंक दियात. ताचें मन थीर, तें शांतीन जियेता, कित्याक ताचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात, कित्याक सर्वेस्पोर सदांच तोखता तसले खडप. उंच दोंगराच्या माथ्यार कोट्टांत रावतल्यांक ताणें सोकला उडयल्यांत. तें कोट तो मोडून उडयता, ताचें निसणटण कोत्ता. तें मोडून ताचो सत्यानाश कोत्ता. ल्हानविकांच्या पांयां तोळा, दुर्बळांच्या पावला खाला तें कोट माड्डवतलें. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. मनशांचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुमारांचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. फकत भक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. कोर सर्वेस्परा, आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा, आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरांत तावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पोर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, 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 soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy. सर्वेस्पोर अजून तुमकां मेळटा, ताका सोदात. तो अजून लागीं आसता, ताका उलो करात. Sorvesporak, 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 soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सरत सोना. पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतलो. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी तांचे परमणे चलता तो आपलें घर खोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे परमणे चलना तो आपलें घर रेवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणांनो, आयचो सेवा धर्म देवाची खुशी करून प्रामाणीकपणान आनी विस्वाशीपणान जिवंक आमकां उलो करता. आनी अशें आसतना आयची दोनूय वाचपां
आमकां उगडास करतात. देव वो ताचे उतर जावन आसा एक खडप कशें, जाचेर आमी आमचें घर बांदून हाडलें जाल्यार आमचें ओत्मीक जिवीत सुफळ जातलें. आमी सगळीं घरांत रावता आनी आमी जाणाव आमच्या घराची बुनयाद जितली बरी तितलें आमचें घर घट उरता. जायतो खर्च बुनयाद बांदूंकूच वो बुनयाद मारूंकूच वेता. जितली बुनयाद बरी तितलें घर घट उरतलें हाचें आस्वासन आमकां जण एकल्याक आसता. आनी देखून जेजू हेंच उदाहरण दिवन म्हणटा, आमी जण एकल्यान हे बुनयादीचेर असलेच बुनयादीचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक जाय. आनी कसली बुनयाद ती? ही बुनयाद म्हणल्यार जेजू म्हणटा बापाची खुशी करप वो देवाचें उतर पाळप. देखून तो म्हणटा आपणाक सोमया सोमया म्हणूनच स्वर्गार वेतोली म्हणना, पूण जी कोण आपल्या बापाची खुशी करतात तीच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतली. पयल्या वाचपांत इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलां आनी थंयसर निर्वाशीपण भोगतले पोरजेक देव इजायास प्रवाद्या उदेशी खुशालकायेची आस्वासनाची खबर सांगलेली आमकां मेळटा. थंयसर देव म्हणटा आपूण तुमचें कोट्ट जातलो. एक किल्लो कसो, किल्ल्यान जी आसतात ती सुरक्षीत आसतात, तांकां भायली कित्याचीच भिरांत आसना. अशे तरेन जी कोण आपणाचेर विस्वास दवरतात ताचेर थीर आपणाचें मन लावन आसात तांकां सर्वेस्पर सदांच तोखता तसलें खडप म्हूण इजायास प्रवादी आमकां सांगता. आनी सगळ्या वायटांतली सर्वेस्पर तांकां निवारतलो आनी जी कोण गोरवान भरलेली आसात तांचो सत्यानाश जातलो म्हूण इजायास प्रवाद्या उदेशी देव आमकां सांगता. देखून बाबा भयणानो, आयचो सेवा धर्म आमकां जण एकल्याक देवाची खुशी करूंक उलो करता. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकान 29व्या आवेस्वरान 11वे वळींत आमकां अशें मेळटा, तुजे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांवूच जाणा. आनी मागीर फुडें म्हणटा, ही जी आपणाची येवजण आसा ती तुका बरेपण मेळपाची वा तूं सुकेस जावपाची येवजण म्हज्या मनांत आसा. देवाच्या मनांत आमचे विशीं येवजण आसताच, ती कितें ती सोदून काडूंक आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. आनी अशें करूंक आमी सोदता जाल्यार आमी आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडूंक जाय. इजायास प्रवाद्याच्याच पुस्तकांत देव म्हणटा, जशे बरी पावस आनी बरो मळबार थावन सकयल पडटा आनी बेश्टेंच निरफळ जावन म्हजे सरशी परतोन येना पूण फळां उत्पन्न करता, ते भाशेन म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निरफळ जावन केन्नाच म्हजे सरशी परतून येना. पूण जें कितें आपणें येवजिलां तें थंयसर उत्पन्न करून वो सुफळ करून आपणाचें उतर आपणा सरशी परतून पावता. देखून आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान ह्या देवाच्या उतरांत रिगून रावून आमचें जिवीत सुफळ करूंक आमकां आपोवणें आसा. तिसरे सुवातेर स्तोत्राच्या पुस्तकान 119व्या स्तोत्रान 105वे वळींत आमकां अशें मेळटा. स्तोत्रकार म्हणटा, तुजें उतर सोमया म्हज्या पावलांक उजवाड, म्हजे वाटेक उबारलेलो दिवो. प्रमाणीकपणान चलूंक सोदताय, विस्वाशीपणान चलूंक सोदताय वा जिवंक सोदताय जाल्यार देवाच्या उतराचो उजवाड आमच्या जिवितान आपणावन जिवंक आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचतल्या नियाळटल्या तेन्ना हे थीर बुनयादीर आमी आमचें जिवीत बांदतल्या आनी एक फोलेर कसो देवाचें उतर आमच्या जिविताक उजवाड फावो करतलें. हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन 4थ्या आवेस्वरान 12वे वळींत आमकां अशें मेळटा, देवाचें उतर जिवे आनी सुडसुडीत ते दोनूय वाटेन पाजलोले तोरसादी परस आसपास रमता. जंयसर आमची चिंतना लेगून पावूंक शकना थंय पासून देवाच्या उतराक पावूंक तांक आसा. देखून आमच्या जिवितान देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी ताचे बुनयादीर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी अशें देवाची खुशी म्हज्या जिवितान कितें ती सोदून काडूंक देव आमकां आयज जण एकल्याक उलो करता. तरी आमी सांत वांटो घेता आसतना आमच्या जिविताक आमी कितें घेवया, देवाची खुशी कितें ती सोदून काडूंक प्रयत्न करुया. देवाची खुशी म्हजे विशीं आसा म्हूण जेरमियास प्रवाद्या उदेशी देव आमकां सांगता, पूण ती सोदून काडूंक जाय. देव आपणाची खुशी आमचेर बळान घालिना, ताची खुशी आसा पूण ती पाळपाची घडून येवपाची वो ना ती आमचेर दल्लेली आसा. देव आमकां सत्या फावो करता, देखून ताची खुशी सोदून काडुया. आनी ताची खुशी सोदून काडल्या उपरांत
ताच्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत बांदून हाडूंक प्रयत्न करूया, कित्याक ताचें उतर आमचे जिवीत सुफळ करता. आनी निमाणे सुवातेर ह्या मिसाची मांडावळ डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी करता म्हणटकूच ह्या कमिशनाचो ही समितीचो वावर म्हणल्यार पर्यावरणाची राखण करून अदीक करून आमच्या गोंयांत आमी जाणा आमच्या गोंयांत जायते आमच्या पर्यावरणाचेर अत्याचार जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. जाता तेन्ना आमी निशेध मारूंक जाय. जंयसर गरज ना थंयसर जर विकास करपाची प्रयत्न करतात ओ गरज न्हय तितल्या प्रमाणाचो जर विकास करूंक प्रयत्न करतात जाल्यार आमी ताचेर निशेध मारूंक जाय. केन्ना केन्नाय घडये ते आडावंकूय जाय. देखून आमकां जण एकल्याक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. अदीक आनी अदीक सगळ्यांची आमची काळजां मनां आमच्या सैंबाच्या मोगान लासूंक आनी आमी आमच्या सैंबाची राखण करूंक. उबी रावया. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आमी देवाक उबारुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपले पोरजेक प्रमाणीकपणाचे आनी विस्वाशीपणाचे नमुने जावं बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. सरकारी वडिलांनी पोरजेक दिलोल्या उतराक विस्वाशी रावन प्रमाणीकपणान आपली जुट्टी चलोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. बाग्योन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेक मान दितना ताची देख घेवंक आमच्या जिवितांत देवाची खुशी वळखून आनी पाळूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. 2025 उत्सवीक वर्सांत कांय दिसांनी आमी प्रवेश करतल्या. ही समारंभनी आमकां आमच्या मिसांव काळजीदारपणी जिवंक आदाराची जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. भोव दयाळ बापा, खालतेपणी आमी तुका उबारल्यान ती आमची मागणी तूं आयकून घे. आनी जें कितें आमी मागूंक ना वो आमी मागूंक नकळो तेंय तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. बापाक माना कोण कोण बायलो, जाय कालसाची कोरी भोगती. ताका नाका बोलिदाना, जाय पेल्याची दया प्रिती. मोगाल बापा मांडून तुगे मोगान केली ही बेटोनी. मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी. बापाक माना भांगारू पेन, जाय प्रिती मोग वाडोयलोलो. ताका नाका पयशा इबान, जाय दुबल्यांचो केलो हुस्को. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखी पवित्र सभेच्या दवाक सगळे स्पोर मानून घेवं.
सुर्गीच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दोयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे हासू तुमचे सोवे आसू आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbarazo, sorves portu, povit, 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 dolbarazo, sorves portu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या Sorvesporace navieta yeta takazoi sorgi tukazoi zoi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी गावून भावार्थाचो गुट परगटुया. Soumia Jesu ami oundokata ani ekasitle pieta title pauti tu voivovan Jesus ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आनी सिमिया आमच्या गोंवडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुझी कोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत जेजू मेलून ताची सोबेन रिगून रावूंक आमकां फावले सर्वावन होस वर्तो वादाव सगल्या वनेस उत्तम देणे आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत जेजू पासत सगळे योगदान कबूल आसा कुशल आसा ताचे मुखार दुसरे सोगोट म्हाका नुकसान ओळशीक म्हणटा आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत मोगाळ बाबा भयणानो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणान आमी जेजूक दिनवासुया सोगली उबी रावया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा सासनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अथीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नावेन आमेन मातशी बसुया आज मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री एंटनी कार्वाल्यो सोप बलिदानांत वांटो घेतल्या आमच्या याज्ञीक बाबांक तशेंच डायोसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी हाच्या वांगड्यांक आमचे दिनवास तशेंच आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास बागेवन फ्रांसीस शाव्याराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन ही मिसां आमचे दियोसिजींतली दर एक फिरगोज समरमतली 3:30 मीस आमच्या दियोसिजींतली खातीं डायोसिजन बॉडीज समरमतली कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा थंय बसून तुमी कुमसार जावं येता कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत
तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. चोत्राय दवरची फाल्यां 3:30 मीस आमच्या धर्म प्रांताचो डिवायन मर्सी मुवमेंट भेटयतात. म्हणटच ह्या मिसाची आत्मीक सुरवात 3 वरांचेर गायन करून देवीक काकलुतीच्या तेरसांतल्यान जातली. फाल्यां बागयोन फ्रांसीस शाव्याराच्या कोपेलाशी जंयसर बाय आसा थंयसर मीस आसतले सकाळी 9 वरांचेर. मोगाळ बाबा भयणानो, डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑसवर्ल्ड ग्रेशियस दोनपारां 12:15 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस समारंभतलो. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात देवाची खुशी पाळून प्रामाणीकपणान आनी विस्वाशीपणान जिवंक जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शाव्याराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शाव्यारा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें हे वेळार मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. मोगाळ बाबा भयणानो, ह्या दिसांनी वापरतल्या मिसाच्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका आमची व्हॉलिंटियर्स घेवन आसात. तुमकां जाय जाल्यार तुमी त्यो घेवच्यो. बागयोन फ्रांसीस शाव्याराच्या रॅलिकांचो उमाव दर दिसा सकाळी 7 ते सांजे